तुका बोलून मान करून तुझ्या काळजाक सोदोस दिवच्या एकच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता ज्या जिवीत तुका भेटोवन सगळ्या मुखार सोडून जोडटा एकच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो काय जेसू करपाक आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमच्या महादोन प्रांतान देव आपोवण्याचो आयतार मनयतात. खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया देव आपोवण्या पासत. आनी देव आपोवण्यांक जाणी कान दिला तरणाट्यांनी, चेडे तशेंच चेडवां, तांकां सगल्यांक देवाचे कृपेन सांबाळ म्हूण आनी आनिकूय आपोवणी आमच्या हे फिरगोजेन वाडोय म्हूण आमी खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागतले. आयची मिसाची मांडावळ करता आमचे फिरगोजेची तरणाटीं. ह्या तरणाट्यां सवें खेरीत भाशेन देव आपोवणें उत्पन्न जावंक आमी मागुया. रेजिना वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, तिचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमच्या गोराब्यां पासत आनीक जे कोण देव आपोवण्या पासत वावर करतात तांचे पासत, आमचे डिओसिसीन वोकेशन कमिशन आसा तांच्या वावराचेर आनी हेर सगळीं जीं देव आपोवण्यांत आनी सिमनारिस्तांच्या आकारणेन आदार करतात तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण हे भेटेन आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे समय आसूं. मोगाला भावा भयणीनो, देवाचो मोग करूंक आनी मेल्या उपरांत ताच्या सांगाताक सासणाक जिवंक आमकां देवान रोचल्यांत आनी पाठयल्यांत. म्हणटोच सदांकाळ आमी सोम्याची हो विशय आयज देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी नियाळटाना आमचे मोदल्या तोड्यांक लागशिल्ल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक देव विचून काडटा आनी केरीत देव आपोवणें दिवंक तांकां यादनिकी मोटवाशी वो धर्मीक जिवीत जिवंक पाठयता. देव आपोवणी आमच्या भावार्थाचें फलां आनी हेच पासत देव आपोवणी आमकां बोरतेन फावो जावंक आमी वावुरचें आनी मागचें आसा. आयचो आयतार आमच्या गोंयच्या महादोम प्रांतान देव आपोवणेक भेटयलोलो तेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक जेजूचो पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं देव आपोवणी आमच्या पवित्र सोबेक फावो जावंक हे मिसाचे भेटेन मागुया. आमी सोमयाची हो विशय जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोमयाची. आयज आमचे मदें मेल्लीं आसा ती ना, जिवींच आसा. तर आमी सगळीं जीं जिवी आसा आमी सोमयाचीं जाल्यार ताच्या आपोवण्यांक कान दिवन, जशेंच आतां सुरवातेच्या उतरान आयकलां, देव आपोवण्यांक म्हणल्यार यादनिकी जिविताक, मोटवाशी जिविताक आमच्यो माद्री भयणी आसात, तशेंच धर्मीक जिविताक आमचे ब्रादर्स आसात, जाल्यार हे सगळे जिवीत आमी देवाच्या हातान घालून परजेची सेवा करूंक कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी ह्या आपोवण्यांक कान दिवंक फाटीं रावल्या. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. सुमया जेजू, सगळे तुजे शिकोवणेची तेंगशी म्हणल्यार मोग आनी बोगसणे तुवें आमकां तुजी म्हूण घेतल्यान आनी तुजी शिकोवण जिवंक पाठयल्यान. पूण आमी आमच्या जिवितान राग घेवन रावल्या आनी बोगसणे ना दिवपाची जिद्द करून जियेल्या. सुमया काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी तुजीच म्हूण वळखूंक आमचे प्रयत्न जावंक ना.
तुजेर आमचो विस्वास वाडोवचे बोलदेक आमी ह्या त्या मनशांचेर वस्तूंचेर आनी गिरेस्तकायेचेर चड लक्ष घातलां आनी तुजीच जावचे बदलेक मनशांची व वस्तूंची जाल्यात. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, देव आपोवण्याच्या वावरांत आमकां सगल्यांक वांटो आसा म्हूण आमी विसरल्यात. आमच्या कुटुंबांत, शेजाऱ्याक, इस्कॉलाच्या आनी दोतोनीच्या वर्गांत भुरगीं देव आपोवण्याची खुणां व आवड दाखयतालीं तेन्ना तांकां तेंको दिवंक आनी देव आपोवण्याची आवड तांच्या जिवितांत वाडोवंक आमी चुकल्यात. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Ani Shanti Tacha Ishta Sansari Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Sarvespora Deva Sorgi Charaya Sorpodvedar Deva Baba Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kurdam Ami Tuka Din Vastam Tuja Tur Moi Pova Pasor Ami Tuka Bakantam Somia Jesus Krista Bapacha Ekliat Putat Somia Deva Deva संसाराचे पाप काटाय आमची काकुतकोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या Deva Bapache Moime Jesus Christa Eklos tu povim Eklos tu Ishvor Eklos tu por mispor. Amen. 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 प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध हे दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवें आसतात. सूत घेता तांचो सर्वेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक तांच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्ल्यांक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतलीं.
एक मनीस दुसऱ्यांक जोळटा जाल्यार तांच्यान सोरेस्परा लागीं काकलूट कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे तांकां दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचें बोगसणें तांच्यान कशें मागूंक जायत? मासा रक्ताचो जावन तो राग दवरून रावता तर तांच्या पातकांचें बोगसणें कोण तांकां दितलो? निमाणे वस्तूचो उडगास दवर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उडगास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उडगास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग दवरूं नाका. भोव वर्त्या देवाच्या कराराचो उडगास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर सोगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोखतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुज्या जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकुट घालता. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदां काल राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्याताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोम्या पासत मरता.
म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवन जालो तो हेच पासत मुनगे मेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें देवाचे बोडकार उद्गार. सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस पोराचोय चोय सर्वेस पोराचोय चोय सर्वेस पोराचोय चोय सर्वेस पोराचोय चोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हळें सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दुनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तोकोस काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दुनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तोकोस काडून मातसो राव सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका भणकणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दुनयाक कोडीत केलें. तेन्ना दुनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दुनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीनो आयज आमच्या गोंय दामावांच्या महाधर्म प्रांतान देव आपोवण्याचो आयतार आमी मनयता. आनी देव आपोवण्याचो आयतार मनयता आसतना आमी हो काय बरो विशय घेतला आमी सोमयाची. म्हणजे आमी सगळींची हिंगा आसा ह्या संवसारान जियेता आमी सोमयाची. आनी देवाचें उतर आमकां आयज काय बरे भाशेन ह्या देवाच्या उतराचो संदेश मोगाचो संदेश दिता.
आनी ह्या मोगाचेर जें कितें आड वेता तो राग आनी क्रोध. आयच्या पयल्या वाचपान जशें सिराकाच्या पुस्तकान आमी आयकलां, हो राग आनी क्रोध पयस दवरपाक जाय, मोगाच्यो वाटो चलूंक जाय. आनी ह्यो मोगाच्यो वाटो चलूंक आमकां आयज जेजूनय शुभ वर्तमानान कांय बरीशी देख दिल्ली आसा. जरी तर तूं हो राग पयस करून मोगाच्यो वाटो चलत जाल्यार ह्याच मोगान तुकाय बरेपण फावो जाता. आनी तूं जरी तर हेंच बरेपण दुसऱ्यांक दिना जाल्यार तुकाय देवाचें बरेपण फावो जावचें ना. आनी हें जावचें पासत जेजूची आज्ञा आमी आयच्या उद्गारान उगडास केल्या. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. भाव भयणीनो, हो मोग जिवंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा. हें देवाचें आपोवणें. आनी हें देवाचें आपोवणें जरी तर आमी मानून घेतले आनी तें आमी जरी तर आमच्या जिवितांत जियेतले जाल्यार आयचो विशय ह्या दुसऱ्या वाचपांतलो घेतला. भाग्योन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, आमी जियेता जाल्यार सोमया पासत, आमी मरता जाल्यार सोमया पासत. देखून जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोमयाचीं. तर भाव भयणीनो, हें देव आपोवणें आमकां जरी तर सगल्यांक दिलां, वेगवेगळे तरेन आमी जियेतात जाल्यार आयच्या आयताराक खेरीत भाशेन देव आपोवणें म्हणटा तेन्ना याज्ञीकपणाक, मोटवाशी जिविताक आनीक धर्मीक जिविताक आपोवणें जें आसा ताचेर आमी नियाळ करता. आनी मागता आमी असल्या मनशां पासत जाणीं याज्ञीकपणाच्या आपोवण्याक आपलो कान दिला, जाणीं माद्रीपणाच्या वो मोटवाशी जिविताक आपोवण्याक कान दिला, वो धर्मीक जिवीत जिवंक ह्या आपोवण्याक कान दिला, तांचो उगडास करून आमी नियाळ करता. भाव भयणीनो, आयज ह्या आपोवण्याच्या आयताराक आमचे बराबर रायतूरचे सिमनारीतावन एक सिमनारिस्त आसा. ब्रादर मातसो ह्या वाटेन यो. आमच्यांनी आमचें जिवीत समजूंक जाता आनी वर्साच्या वर्साक आमकां बरो एक ब्रादर येता, सांगता आपलें आपोवणें, आनी आमी चडशीं जाणां बरीं खुशाल जाता तेणी आपली एक स्टोरी सांगली म्हूण. ही आयची आनीक एक स्टोरी सांगपाक ताका हाडूंक ना वो तो येवंक ना. पूण ह्या देव आपोवण्याच्या आयताराक आमचें आपोवणें, देव आपोवणें आमी कशे भाशेन जिवंक जाता आमच्या घोराब्यान, आमच्या खासगी जिवितांत, तोरणाटी जिवितांत, हें ताच्याय जिवितांतल्यान आमी शिकपाक इल्लोसो प्रयत्न करुया. ब्रदर, पयली सुवातेर तुजी वळख मातशें करून दी तूंच. म्हजें नांव लूड सिमोईस आनी हांव गांवांत आंबावलेचो. आनी आमी सगळीं घराब्यांत 8 जाणां, माय पाय, म्हाका व्हडली भयण, हांव दुसरो, मागीर दुसरी भयण, तिसरी भयण, दुसरो भाव आनी तिसरो भाव. सगळीं मेळोन आमी 6 जाण भुरगीं, 3 जाण भयण्यो आनी 3 जाण भाव. 3 जाण भयणी, 3 जाण भाव. आंबावलीचो, हांव केपेचो, तो म्हजो शेजारी. भाव भयणीनो, ताका कांय बरी 3 जाण भयण्यो आसात, म्हाका 2 भयण्यो आनी आमी 3 जाण भाव. आनी आमकां आमच्या मायन पायन पाद्री जावपाक धाडल्या. एक्स्ट्रा जाल्यात म्हण न्हू, तो एक्स्ट्रा जावंक ना, हांव एक्स्ट्रा जावंक ना. जायते जाण पाद्री माद्री आसात, सिंगल, एकलोच धूव, एकलोच पूत, एकलीच धूव, तसलीं सिमनारीन आनी कोमेतांनी जायतीं आसात. जाल्यार ब्रदर, तूं ह्या घोराब्यांतलो जो आयला, तुका पाद्री जावपाचें आपोवणें खंय जावन आयलें? जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका मिसाक वचूंक बेजार येताली. सकाळीं उठोन वेळ काडचो पडटा, मागीर मिसाक वचचो पडटा आनी न्हीद पिड्यार जाता. आमी ल्हान आसतना सगळ्या भुरग्यांक आमकां आवय बापायन मिसाक व्हेल्यांत. जेन्ना हें आपोवणें म्हाका कशें आयलें तें तुमकां सांगता म्हळ्यार, आमी सगळीं एक फामील कशी, सदांच आमच्या फामिलीन तेर्साचें मागणें आसलें, सदांच मिसाक वेतालीं. म्हाका वचोंक बेजार येतालें, म्हाका आनी म्हज्या ल्हानच्या भावाक. सो डॅडी आमकां उठोवन व्हरतालो आनी वचना जाल्यार मार तरी पडटालो आमकां. सदांच आमी मिसाक वेतालीं. अशेंच तरेन एक पावटी रेजन्सी करूंक आमचे राष्ट्रवादी सेमिनारचे ब्रादर आमच्या फिरगोजींत आयले. तेन्ना ते आमकां टॉक दिताले ऑल्टसवराचेर आनी ते आमच्या घरांत आयले. तुमची कोण भुरगीं आसा जाल्यार तांकां ऑल्टसवर मिटिंगेक धाडात. आनी म्हज्या डॅडीन सांगलें, बाबा तूं ऑल्टसवर्स मिटिंगेक वच. आनी ऑल्टसवर्स मिटींग सॅटर्डे आसताली आनी सॅटर्डे आमी भुरगे धाकटे आमच्या गांवांत आमी मॅच घालताले दुसऱ्या वाड्या बरोबर. आनी आमच्या ती मॅच शेतांत जाताली. आनी म्हाका ती मॅच चुकता म्हणून हांव डॅडीक सांगतालो हांव वचना म्हणून ऑल्टसवर्स मिटिंगेक, बेजार येता म्हणून म्हाका. आनी जेन्ना एक पाट मिटिंगेक वचपाचे सुवातेर हांव कळना आसतना खेळोंक वयतालो आनी डॅडी कळ्ळें म्हणटरी डॅडी म्हाका रोखडाच मार घालतालो. आमी धाकले भुरगे न्हू, आमकां रोखडाच मार पडटालो, तापयतालो.
आनी अशें करून डॅडी सदांच चयतालो की हांव ऑल्टर सर्विस मिटिंगेक वचों आनी ऑल्टर सर्विस मिटिंगेक वयतालो तेन्ना ब्रादर आमकां बरे तरेन येवकार दिताले आमकां जाणवा येताले ऑल्टर सर्वींग कशें करपाचें तें आनी म्हजें मायंड पायन म्हाका सदांच मिसाक व्हेलो केन्नाच म्हाका घरा कडेन दवरूंक ना आमकां सगळ्या भुरग्यांक ताणें एकूच बारबो मिसाक व्हेली सगळीं सांगातान वांटो घेतालीं आनी हांव सदांच मिसा येता म्हणून ब्रादरान सांगलें म्हाका तूं सदांच ऑल्टर सर्वींग कर दिसाच्या दिसा सदांच ऑल्टर सर्वींग कर आनी अशे दीस वेता तेन्ना हांव सदांच ऑल्टर सर्वींग करपाक लागलो आनी म्हाका सदांच म्हायती मेळूंक लागली एक हें अशी की म्हाका जेजूचो मोग जालो हांव सदांच मिसाक वेतालो म्हाका तें आपगोडलें मोग जालो म्हज्या काळजांत कितें जालें तें कांयच खबर ना म्हूण म्हाका सदांच मिसाक वचपाक लायक जालें आनी ऑल्टर सर्वीस मिटिंगेक म्हाका वावर करूंक लायक जालो आनी एक दीस हांवें अशेंच चिंतलें आनी ब्रादराक सांगलें ब्रादर म्हाकाय जेजूची सेवा करूंक जाय म्हाकाय देवाचें उतर परगोटूंक जाय आनी हांवें ब्रादराक सांगलें म्हाका पाद्री जावंक खुशी आसा म्हणून आनी जेन्ना ब्रादराक कळ्ळें म्हणटरी ब्रादर म्हज्या फामिली बारबर घरा आयलो आनी म्हज्या आवय बापायक सांगलें तुज्या पुताक पाद्री जावंक खुशी आसा आनी हें म्हजें मामी आयकतूच मामी मातशें भियेली कित्याक हांव घरांत व्हडलो पूत आनी व्हडल्या चेड्याचेर सगळीं आदालोलें आहा जेन्ना म्हज्या मामीन डॅडीन मागीर म्हाका म्हणलें तुजें डिसिजन तूंच घे आनी सगळीं मेळोन आमी म्हज्या पिरगोजीन पादवी घराक आमी मेळूंक गेलीं आनी पादवी घराक सांगलें फादर म्हाका सिमनारीक वचूंक उमेद आहा म्हाका पाद्री जावंक खुशी आसा आनी म्हजें फिगोजेन पादवी घरान सिमनारीन म्हजें एडमिशन केलें आनी हांव सालिगांव सिमनारीन आफ्टर माय 7th स्टँडर्ड आय जॉयंट सालिगांव सेमिनारी काय बरोसो टर्न ब्रदर तुज्या जिवितान मिसाक वचपाक नाका आसलें झेम पिड्ड्यार जाता देखून ऑल्टर सर्विस मिटिंगेक येवपाक नाका आसलें फुटबॉल शेतांतली चुकता देखून पूण मायन पायन तरी बाराबर ओडून व्हरोन मिसाचो मोग जालो दिल में कुछ होता है म्हणला तुवें मोदें दिल में कुछ हो गया आनी तो आतां मिसाचो जेजूचो तूं मोग करपाक लागलो काय बरें ब्रदर तूं आतां हें चेंज जी जाल्या ती सिमनारीन गेल्या उपरांत थिंगा केशे भाशेन जालें सिमनारीन भितर जेन्ना हांव 8थांत सिमनारीन सालिगांव सिमनारीन भितर सरलो तेन्ना म्हाका कांयच खबर आसलो ना हांव एकसुरो असो मामी डॅडी नात फ्रेंड्स नात बाबोळी ना एकलें जिवी सारपा पडटालें केन्ना एक पाट राती कडेन हांव रडटालो आनी दुसऱ्या भुरग्यां म्हणटाले आसल्या रडो नाकाय अशें जाता मागीर मुखार आपशेंच सेटल जातलें आनी मागीर स्लोली तांच्या आदारान फादरांच्या प्रिफेक्टांच्या आदारान सिमनारींत म्हजें जिवीत बरें चल्लें आनी जेन्ना हांव सिमनारींत भितर सरलो म्हणटरी घरा कडेन हांव खूब मोस्ती आसलो सिमनारींत भितर सरलो म्हणटरी म्हजें जिवीत हांवें जाग्यार हाडलें आनी शिकलो म्हणटो म्हळ्यार हांव म्युजीक शिकलो म्हाका म्युजिकाचो खूब मोग जालो म्हाका दुसरी इंस्ट्रुमेंट्स आय लायक्ड म्हाका इंस्ट्रुमेंट्स वाजोवपाक उमेद येयली आनी हांव कोण एक गिटार शिकलो कोण किबोर्ड शिकलो आनी आतां थोडी इंस्ट्रुमेंट हांव शिकता म्हाका उमेद आहा दुसरी इंस्ट्रुमेंट शिकोवंक आनी असो मोग जालो म्हणटरी आनी म्हाका जेन्ना आमच्या सिमनारीन मॅगझिन्स वो आर्टिकल काडटाले तेन्ना आमकां ते बरोवपाक सांगताले आनी आमकां कांयच कळनासलें सो आमच्या वडिलांच्या आदारान हांव पोयम बरोवपाक शिकलो मागीर कातारां बरोवपाक शिकलो बारकी ल्हानशे स्टोरी वो आर्टिकल्स बरोवपाक हांव शिकलो आनी चड म्हणल्यार म्हज्या मागण्याच्या वाटेन हांवें जिवीत बदल्लें हांव म्हजें पर्सनल प्रेयर करता आसतना देवाक चड वेळ दितालो आफ्टर माय डिनर जेवण जालें म्हणचे रातचें देवा फुडल्यान हांव 1 वर्स सारतालो पयलीं म्हाका बेजार येवपाक लागली म्हणून संवय जाली म्हणटरी म्हजें मागण्याचें जिवीतूय हांवें जाग्यार हाडलें आनी देवाच्या उतराचो म्हाका मोग जालो देव जेजू कोण बायबलांतल्यान हांव जेजू कळोवपाक शिकलो ब्रदर जायते फावटी लोक विचारता कितें कोत्ता तुमी सिमनारीन इतलीं वर्सां कित्याक जाय पाद्री जावपाक भाव भयणीनो हें जाता सगलें आकारणी जाता आनी ताची आकारणी काय बरी जाली तो सांगता आसतना म्हाका म्हजोय उगडास येता हे भाशेन हे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक शिकपाक मागीर प्लेज बरोवपाक आनी हेर बरोवपाचीं कामां करपाक सिमनारींतली आकारणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक करीत भाशेन आयकात ब्रादराचें हें सगली आकारणी सिमनारीन ह्या सगल्या वर्सांनी 1 दिसाची आनी 1 म्हयन्याची आनी 1 वर्साची न्हू ती जायत्या वर्सांची तेणें सांगल्या ती स्टोरी शॉर्ट करून सांगल्या जाल्यार असली आकारणी आमकां सिमनारीन मेळटा ब्रदर जोरी तर
ही सगळी आकारणी जाल्या तरी पूण थिंगा बरें दिसता सेमिनारीन कशें अशें जिवीत रावलो तूं थिंगा बरे भशेन. जेन्ना म्हजें एथ हांवें बरे भाशेन केलें, नायतूय हांवें बरे भाशेन केलें. जेन्ना 10th पावलो तेन्ना म्हजें जिवीत मातशें कोडू अशें जालें. म्हजे बोर्ड एग्जाम करतना वो टील आफ्टर डिसेंबर जानेवारी सान आमचे मागीर प्रिलीम स्टार्ट जातात. तेन्ना म्हाका दिसलें पाद्री जावंक नाका म्हणून म्हाका म्हज्या जिवितांत आयली जायती त्रास आयले. म्हाका दिसलें पाद्री आनी जावपा नाका म्हणून. पाद्री आनी चड वर्सां लागतात आनी म्हाका तितली उमेद आसूं ना. म्हजें मागण्याचें जिवीत मातशें देंवलें. हांवें फादराक सांगलें म्हाका पाद्री जावंक नाका म्हणून. फादरान म्हणलें तुजें डिसिजन. आनी हांवें जेन्ना हॉलिडेयान घरा गेलो तेन्ना हांवें म्हज्या आवय बापायक सांगलें मामी डॅडी म्हाका पाद्री जावंक नाका म्हणून. म्हजी मामी डॅडी मातशें भियेलीं अशीं. ती मातशें उचांबूळ जाली. कितें जालें गे पुता आपणाच्या पुताक कोणें कितें म्हणलें काय वो थिंगाचे भुरगे चाळयतात काय वो असले विचार तांच्या मोतीन येवपाक लागले. आनी जेन्ना म्हज्या मामीक सांगलें मामी हांव पाद्री जायना म्हणून सो ताणें म्हाका साक्रामेंता बली व्हरोन बरें करून विचारलें. आनी हांवें सांगलें मामी म्हाका नाका म्हणून. म्हज्या डॅडीन सांगलें तें तुजें डिसिजन तूं कितें करता तो आमी तुज्या बाराबोर आसात म्हणून. आनी जेन्ना हांवें म्हज्या मामीक सांगलें म्हणटरी म्हजें सगळीं मेळोन आमच्या पादवी घराक आमी मेळ्ळीं. पादवी घराकूय सांगलें आमी फादर म्हाका जावपाक नाका म्हणून. मागीर ताणें म्हणलें देव आपयता ताणें उल्याक खंय म्हणचो आनी तुका आपयता जाल्यार तुवें खंय म्हणला आनी आतां तूं सोडूंक सोदता जाल्यार तुजी खुशी. आनी ताणें म्हज्या डिसिजनाक ती मातशें खालती रावली आनी म्हजें डिसिजन तांणी म्हाका घेवपाक आदार दिलो. सेमिनारींतलो भायर सरलो 10th जावन तूं भायर सरलो तूं म्हणटा. भाव भयणीनो जेन्ना एक भुरगो हो आमचो फामिलींतलो सेमिनारींत वचून वो कॉन्वेंतांत वचून परतून घरा येता तेन्ना आवय बापायक लॉज अशी न्हू. जायते फावटी आमी हें चिंत्ता वचोन येवप जाल्यार परतून लॉज अशी. जायते जाण लॉजीक लागून भायर सरना. जायतीं जाणां प्रेशराक लागून म्हणल्यार आपल्या घोराब्याच्या प्रेशराक लागून भायर सरना. रावतात भितर चिड्डोनूच तशें. पूण तेची माय पाय काय बरी एक वाटेन स्ट्रीक ओडून व्हेला. तेच बराबर ताच्या डिसिजनाक ताणें म्हणलां तुजो फुडार तूं बरय आनी तुवें बरयला पूण तूं आयज लोभ घान कसो आहा. आफ्टर 10th आय लेफ्ट द सेमिनरी सालिगांव सेमिनरी. आनी जेन्ना म्हजें 11th 12th हांवें घरा कडल्यान केलां पोप जॉन 23rd हाय सेकंडरी केपें स्कुलांतल्यान. जेन्ना म्हजें 11thूय म्हजें बरेंच गेलें अशें तितलोय कांयच ना. म्हणून वेन आय वॉज इन स्टँडर्ड 12th आमच्या कॉलेजींत फादर प्रिंसिपलान एक रितीर ऑर्गनायज केलो 3 दिसांचो. आनी म्हजी भयण 11थाक आसली हांव 12थाक. म्हजी भयण ह्या रितीराक वचपाक सोदताली आनी तिणें मामीक सांगलें आपूण रितीराक वेता म्हणून. मामी सांगता म्हाका तूंय वच. डॅडी सांगता तूंय वच. हांव वचना म्हणून बेजार येता कोणाक रितीराक पासय सांग. सो डॅडीन म्हाका बिश्तो वच म्हणून तुजी भयण वयता म्हणून. सो हांवें बॅग पॅक केलें बायबल घेतलो एक बूक घेतलो आनी रितीराक गेलो. जेन्ना थंय हांव रितीराक पावलो तेन्ना एक फादरान एक बरो टॉक दिलो. तुका देव आपयता क्वेश्चन मार्क तुका देव आपयता. हो टॉक हांवें आयकलो म्हणटरी म्हजें जिवीत हांवें नियाळलें. स्टार्टिंगसान हांवें रिफ्लेक्ट केलें म्हज्या जिवितांत कितें जालें. म्हाका खऱ्यान देव आपयता. आनी मागण्यान वेळ सारून साक्रामेंता इगोजींत वचून हांवें जेजू बली वेळ सारून म्हाका दिसलें हांवें म्हज्या मागण्यान वेळ सारलो आनी म्हाका कळ्ळें देव म्हाका आपयता म्हणून. एन आफ्टर माय 12th हांवें मामीक सांगलें मामी हांव सेमिनारी परतो जॉयन जाता. तेन्ना मामी हांगा कडेन मातशें भिली. आतां व्हडलो चेडो आफ्टर 12th कितें ग्रॅज्युएशन करून कामाक लागतलो आपणाच्या ल्हानच्या भावा भयणाक पुजतलो. आनी ही तिका मातशें भिरांत आसली. पूण आमची आवय बापूय कितली मोगाळ म्हज्या डिसिजनाक तेमी मान दिलो आनी सांगलें हांवें आफ्टर 12th आय वील जॉयन सालिगांव सेमिनारी. आनी आफ्टर 12th आय जॉयन सालिगांव सेमिनारी आनी म्हजें ओवाय हांवें केलें सालिगांव सेमिनारीन. आफ्टर ओवाय मोदेंच एक रूल येयलो तुमकां ग्रॅज्युएशन करूंक पडटलें म्हणून. सो आय डीड माय ग्रॅज्युएशन सेमिनारींत रावून म्हापसा सेमिनारी निवास आनी ग्रॅज्युएशन हांवें सेंट झेवियर कॉलेज म्हापसा थंय केलां इन BCom. म्हजें फर्स्ट इयर सेकंड इयर आनी थर्ड इयर. हें करतना म्हाका जायत्यो डिफिकल्टीज आयल्यो. मोदें डिफिकल्टीज आयल्यो येना म्हणटा ना ग्रॅज्युएशन करता आसतना म्हाजें टॅम्पटेशन आसा म्हण येतात. ही टॅम्पटेशनां हांवें देवाच्या हातीन घातलीं आनी जेजू बारबर हांवें जेजून ती थोडी सॉल्व केली आनी थोडी हांवें सॉल्व केली. की ती ल्हानशी आहलो ती हांवें आनी व्हडली आसलो ती हांवें देवाच्या हातीन घाली. आनी आफ्टर माय ग्रॅज्युएशन आय जॉयन इन राष्ट्रवाद सेमिनारी एंड डुईंग माय फर्स्ट इयर फिलॉसॉफी. काय बरी अशें दिसता न्हू. कभी खुशी कभी गम जाता तेज्या जिवितान. भोव करून आवयक आनी बापायक
म्हजी मामी डॅडी येता तेन्ना तुमी पयलें हिंगा कितलीं खुशाल आसता ती आपलो पूत पाद्री म्हूण तेजेय मामी डॅडीच्या जिवितान असलीच खुशालकाय जरूर दिसती पडटली भोव करून जेन्ना भितर सर भायर सर भितर सर भायर सर आतां परतून ब्रदर भायर बीन सरपाचो आहा कितें भितर सर भायर सर म्हणटा तेन्ना भोव करून आयच्या काळार कॉलेज लायफ आसा संवसार आसा सगळ्यांक दिसती पडटा दुसरे वाटेन ब्रदर आयज ह्या दिसांनी आतां कितें जाता तें तुवें पळयलां पाद्रीचें जिवीत आयज खंय पावलेलें आसा पाद्रींचेर एटॅक्स जाता डिफिकल्ट जाल्ले चॅलेंजींग लायफ तरी पूण तुका आतां हें डिसिजन परतून तूं भितर सरला फिलॉसॉफी कोत्ता आतां फिलॉसॉफी करून जाल्या उपरांत थियोलॉजी आसा रिजन्सी आसा हें सगळें करपाक जाय आजून जावंक ना जायतीं वर्सां उरल्यां तेजी जाल्यार ही आकारणी तुजी करता आसतना हें सगळें आतांचें सिट्युएशन जें आहा तें पळोवन पड मारल्यार आनीक बरें न्हू तूं कितें कोत्ता हे बाबतींत म्हजें जिवीत हांव थारार हाडूंक हांवें चड म्हजो मागण्याचो वेळ हांवें वाडयला मागणें म्हणल्यार म्हजो आनी देवाचो संबंद एक करता आनी हांव म्हजें जिवीत चड पावटी मागण्यान साधना कित्याक आपोवणें हें एक पाट देंवचरान व्हेलें जाल्यार म्हज्यान कांयच करूंक जायना आनी देंवचराक व्हरोंक दिवंक नाका म्हणून हांव देवाचें उतर सदांच वाचतां म्हज्या मागण्यांत हांव चड वेळ दितां आय एम बिकमींग एटेंटीव आनी नवी नवी तरेची मागणी देवा फुडल्यान हांव घालतां म्हाका राख म्हज्या घोराब्याक राख म्हजें चड करून म्हजें आपोवणें राख हे आपोवण्यान म्हाका वाडूंक तुजो आदार दी आनी हें आपोवणें म्हजें कोत्ता वाडयतना ल्हानशें सॅक्रिफायस जो ल्हानशे वस्तूंनी खात्रेचो जेजू म्हणटा तशेंच हे ल्हानशें चड व्हडलें न्हय ल्हानशें सॅक्रिफायस हांव करतां म्हजें जिवीत देवा फुडें बरे तरेन दवरूंक भाव भयणीनो तो मागणें करता चड मागणें करता आतां पवित्र पुस्तक वाचता ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करता तो करता तेजे भाशेन आनीक जायते सिमनारिस्ट आसात तेणी केल्यार पुरो आनी कोणें करपाक जाय मागणें तेंचे बसत कोणें करपाक जाय आमी करपाक जाय तर तुमी बीन मागणें करतात हांव जाणां आनी मागणें करीत रावतलीं तेणें सॅक्रिफीस करता तो जायते आनी कोणें करपाक जाय सॅक्रिफीस आमी करपाक जाय न्हू हिंगा आमी आतां मातशें सॉफ्ट जाल्लें अशें पयलीं आमी व्हडलें आसलें मागणें सगळीं करपाक जाणात आनी करतात सॅक्रिफीस आमच्या सिमनारिस्तां पासत आमच्या कोवेतान गेल्यात ते आमच्या तरणाट्या चेडवां पासत आमी सॅक्रिफीस जरी तर करना जाल्यार ब्रदरान सांगलां ते भाशेन देंवचार रेडी आहा काडपाक देव आपोवणें तांकां येयल्लें आहा तें काडून उडोवपाक पूण तुमच्या मागण्या वरवीं आनी तुमच्या सॅक्रिफिसां वरवीं आनी तुमच्या आदारा वरवीं हें आपोवणें तांच्यान मुखार व्हरपाक जाता जाल्यार आव्हानां जायतीं आसात चॅलेंजीस जायत्यो आसात भिरांत जायतीं आसात चॉयस दिलो जाल्यार ब्रदर तुका आतां हें सगलें दाखयल्या उपरांत परतून काडून घरा वयतलो काय रावतलो कितें करतलो रावतलो ओके ह्या ब्रदरा पासत आमी मागपाक जाय ताजे भाशेन आनीक जायते जाण आसात तांचेय पासत भाव भयणीनो आमी मागूंक जाय आनी हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान हो संदेश जो आसा देवाच्या मोगाचो संदेश जरी तर पावयतलो जाल्यार खेरीत भाशेन लागशिल्ल्यान देवाचो पाटलाव करपी म्हणजे याज्ञिकी जिविताक वो मोटवाशी जिविताक वो धर्मीक जिविताक आमी वेंग मारपाची गरज आसा ब्रदर आमच्या ह्या लोकांक तुजो संदेश असो कितें दितलो हांव मागतां की सगल्यांनी आपणाच्या घरांत मागणें आसूं तुमच्या जण एकल्या घराब्यांत तेर्साचें मागणें वो देवाचें उतर वाचूंक तशेंच आमी पळयल्यार आमी ब्रादर सिमनारीतूच आसात आमी केन्ना रेजन्सी येतात मागतात तरणाट्यां लागीं आतां फुडले तरणाटे ही तुमी इगोज आसा ती तुमच्या हातींत आसा तुमी बरे भाशेन सांबाळपाक जाय इगोज तरणाट्यांनी आनी मागता देवाच्या उतराक तुमी मोग दिवचो सदांच मिसाक घेवचें आनी एकामेकाचो मोग करचो काय बरो संदेश हो ब्रादराचो भाव भयणीनो हो संदेश घेवया आयज देव आपोवण्याचो आयतार भोव करून तरणाट्यांनी भुरग्यांनी आपले दोळे कान आनी सगळें आसा तितलें उगडचें देवाचें उतर भितर घेवपाक आनी आपोवण्याक कान दिवपाक हें आपोवणें आव्हानाचें व्हेरी चॅलेंजींग हांव सांगतां म्हज्या पाद्रीपणाच्या जिवितान इट इज व्हेरी चॅलेंजींग पूण एट द सेम टायम इट इज व्हेरी व्हेरी सॅटिस्फायींग देव केन्नाच सोडिना ब्रदरान आपणाच्या शेतांतलो फुटबॉल सोडलो आयज ब्रदर सिमनारीचे टिमीन आसा मरे आयज तो सिमनारीचे टिमीन खेळटा आयच्या दिसाक आमचे सिमनारिस्त काणकोण वयतले शिकपाक खेळपाक काणकोणच्या फिरगोजकारांच्या तरणाट्यां लागीं तेंचे लागीं गेम कोत्तले
तुमकां उगडास आसतलो हांवें म्हज्या जिविताची खबर सांगल्या तेन्ना ह्याच दिसाक आयच्या दिसाक आपोवण्याच्या आयताराक आमची पाद्रींची मॅच जाताली सांजे दे आरियल ह्या फिरगोजकारां बरोबर थंयसर नवें जिवीत म्हाका मेळ्ळलें फुटबॉल ग्रावंडार पडलेलो आनी मागीर उठलेलो साल्वार जाल्लो जाल्यार जें कितें सोडलें तें देव परतून दिता शेतांतली गेम सोडली आतां तो सिमनारीचे टिमीन आहा वाज येता म्हूण सोडलेलो आयज देवाच्या मोगाच्या मिसाचो मोग ताच्या जिवितांत आसा ऑल्टर सवर जावपाक आल्ताराशी लागीं येवपाक ताका मातशें आडकोड आसली पूण तो आतां आल्ताराक आनिकूय तेंकोन आयला जाल्यार हे भाशेन भाव भयणीनो घडटा आमच्या जिवितांत जाल्यार सगल्यांनी हेंच जिवीत आपणावंक एकामेकाक आदार करूंक आनी ब्रादराच्या आवय बापाय भाशेन आमची आवय बापूय आसात तांणी थोडे फावटी भुरग्यांक फोर्सान व्हरपाक पडटा थोडे फावटी तापोवपाक पडटा थोडे फावटी एक बडी मारपाक पडटा पूण आयच्या आवय बापायनी घोडे सगलें सोडलां सांगल्यार आयकना फादर हांवें सांगलो फादर जालें काबार इतल्यानूच देव आपोवणी मुखार वचना जाल्यार तुमच्या वरवीं आवय बापाय वरवीं तुमच्या मागण्या वरवीं आमच्या गांवांत आमच्या चिखलेच्या गांवांत आजून पासून आमचे लागीं सिमनारिस्त ना दूख भोगता जायते फावटी आमकां सिमनारिस्त मेळूंक आमकां माद्री जावपाक गेल्लीं तरणाटीं चेडवां मेळूंक आमच्या फिरगोजेंतल्यान येतलीं जाल्यार तुमच्या घराब्यान आसात तीं बंद करून दवरलेलीं आसात देरां उगडात मातशें जनेलां उगडात आनी तांकां मातशें धाडात संवसाराची भूल घेवंक न्हू पूण देवाच्या आपोवण्यांक कान दिवंक आनी हें देवाच्या आपोवण्यांक कान दिवपाक असले प्रोग्राम जेन्ना जातात जावं रेतीर जाता जावं टॉक्स जाता एक बूक आनी पेन घेवन धाडीत जाल्यार ब्रादर गेल्लो ते भाशेन एक तरी वस्त लागतली देव खंय आपयता हाव यू केम टू नो दॅट गॉड इज कॉलिंग यू ह्यो त्यो वस्तू तर भुरग्यांनो तरणाट्यांनो देवाचें उतर आनी देवाचो उलो आयकूंक जाय जाल्यार असल्या वस्तूंनी मिसळ जायात येयात इगोर्जेंतूच न्हय दुसरे कडेन जंय आमकां देवाचें उतर मेळटा थंयसर पावात तर आयज ह्या आपोवण्याच्या आयताराक भाव भयणीनो आमी आमचें जण एकल्याचें मन देवाक उबारुया आमचे घोराबे देवाक उबारुया आनी निचेव करुया आमच्या घरांत आमी असल्या सिमनारिस्तां पासत असल्या तरणाट्यां पासत चेड्यां पासत चेडवां पासत जीं आव्हानाक फुडो करून मुखार वेतात तांकां मजबूत करूंक आमचे मागणे आमी बासायता आमचे सॅक्रिफीस आमी बासायता आमचो आदार दुडवांचो तांकां तांची आकारणी करपाक शिकपाक जाय आनी हेर वस्तू आसात त्यो सगल्यो करूंक आमच्या सॅक्रिफिसांतल्यान आमी आमचो आदार बासायता वच निचेव करुया आनी ह्या आल्ताराचेर ह्या आयच्या दिसाक आमची जण एकल्याची भेटवणी देवाक उबारुया सगळीं उबी रावया सतमंत देवा सोरपुदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो आंकवार मरेतान चलमलो पोंचल्या काल ताणें कोश्ट सुसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोरपुदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत आमीन आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया जिवीत सोम्याचें बावतिजमान तें मेळ्ळें भोव थोड्यांक दिलें देव आपोवणें यादनीक म्हत्वाची धर्मीक जिविताक जिवंक जिवीत पवित्रायेचें आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी सगल्या यादनिकांनी म्हत्वाशांनी आनी धर्मीक भावा भयणांनी सोम्याचे एकवटान पवित्रायेन जिवंक देवा लागीं मागुया तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी फुडारी नेमले राष्ट्रांचे पोरजेचे सेवक सेवेचे राग दुवेसा उजो पालोवंक जावं कांबे उदरगतीचे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राज्येन आनी देसा मदें आसलोलो
राग दुवेसाचो उजो निपयत करून वावरूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. कुटुंब पाळणे भावार्थाचे किल्लोतां बी देव आपोवणेचे मोग बोगसोणे जेवंक देवा वावुरता देवा वावरूंक भुरग्याचे देण दिवचे. आमचे क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण विचून काडूंक फावो ते मार्गदर्शन दिवंक आनी देवाची येवजण जाल्यार आपले भुरग्याचे दान पवित्र सोबे दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. याज्ञीक पोतवाशी धर्मीक मनशां लौकिकां बरोबर वावुरता देव आपोवणेचो वावर फुडें व्हरूंक मागण्याचो सांगात सोडटा. देव आपोवणेचो प्रचार करतल्या काट्यांचो वावर सुफल जावंक आनी देव आपोवण्याचे वावराक आमी सगल्यांनी तेंको दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ही मागणी आय. ओगीच रावन तुमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. भोव करून तुमच्या घोराब्या पासत मागात. तुमच्या घोराब्यान आयज ना जाल्यार फाल्यां देव आपोवणें उत्पन्न जावंक ओगीच रावन मागात. तशेंच मागुया ह्या आकारणेच्या वावरान जायतीं जाण भाव भयणां आदार आपलो वेगवेगळे तरेन करता. थोडी मागण्याचो आदार करता, थोडी आपल्या गुणांचो आदार करता, थोडी दुडवांचो आदार करता. वेगवेगळे तरेन ह्या सिमनारीच्या आनी कोवेंताचे आकारणेन आदार करतल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां देव आपोवण्याक फावो तो जबाब दिवंक कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23.
म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊन सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिकोर हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक फातोक मात सोडून हेर सगळ्यान आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर तूं सुगानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गुट पोरगोठुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आपोवणें आमकां सगल्यांक दिलां तें समजूंक, तें ओळखून घेवंक आनी ताका फावो तो जबाब दिवंक आमी खेरीत भाशेन देवाची कृपा आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या गोराब्यांनी हें आपोवणें मानून घेवंक आमच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेवया D34 पेज नंबर 65. D34. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Od mea moja
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां, ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीन आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बोगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. आयज देव आपोवण्याचो आयतार. खेरीत भाशेन ब्रदर क्रूज सिमॉयस रायतूरचे सिमनारीन तावन आयज आमचे बरोबर आयलो देखून ताका आमी दिनवासता. रायतूरचे सिमनारीच्या रेतोराक तशेंच तुमच्या सगल्या वडिलांक आमचे दिनवास तुमी पाठोवचे. आनी त्याच बरोबर आमची आनिकूय जायत्यो सिमनारी आसात, वेगवेगळ्यो सिमनारी आसात, कोयेंतां आसात, तांचेय पासत आमी आयच्या दिसाक भाव भयणीनो खेरीत भाशेन मागुया, आमच्या मागण्यांत तांकां दवरुया. आनी न्हयच फकत आमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आनी गुणांचो तेंको, पूण आमच्या भुरग्यांचो तेंको, आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक ह्या वावराक धाडून आमी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन भासावया. गेल्ल्या आयताराक इगोर्चेन दान जालें 20,070 रुपया. फुडलो आयतार 25वो आयतार साद्या काळाचो पयले आमी 6:30 वाजता मांडावळ करूंक मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी रेजिना मुंदी. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक सान जुजेवाद समुदाय डॉमिनोस सायड आल्त दाबोली. तिसरे मीस 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी दोतोन त्या उपरांत दोतोन. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास. भाव भयणीनो, आमची तरणाटीं आनीकूय जायतीं आसात. तुमच्या तरणाट्यांक जे भाशेन ब्रादराच्या आवय बापायन ताका आमडीत धाडलो, आमुडपाक जाय. आयज आमच्या जायत्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक तुमी आवय बापायनी आमुडपाक जाय, गरज आहा आतां ह्या काळार. मातशें तुमची जबाबदारी घेवची आनी तांकां इगोर्जेन हाडून पावोवची, नाजाल्यार बांदून घेवन तांकां इगोर्जेन हाडची. जायतें बरेंपण येतलें हितूंतल्यान तावन. आमच्या तरणाट्यांक दिनवास सगल्या तरणाट्यांक लागीं मागता असो एक घेवचो आनी मुखार सरची मांडावळ करूं.
पवित्र संस्काराची बजवण दर बुधवारा सांजेर 7 वाजता ब्रादरान आपणाच्या जिवितान पवित्र संस्कारा मुखारूय वचोन कितलें बरेपण जोडलां तेंय आमकां सांगलां. येयात मुखार बो करून तरणाट्यांक आमंत्रण येवन ह्या पवित्र संस्काराचे बजवणेन वांटो घेवंक शुक्रारा दीस सकाळच्या 6:30 वाजता ही बजवण जाता. सोनवारा दीस आमच्या वेदी सेवकाची जमात आमचे फिरगोजेन 2 जमाती जातात. एक हांगासर इगोर्जेन आनी एक दाबोली कोपेलान. आनीक म्हयन्याक एक पावटी दाबोलीचे तशेंच आमचे हे फिरगोजेन जे येतात तांकां सगल्यांक बाराबर ही जमात जाता. आवय बापायक आनीक एक पावटी उलो तुमच्या भुरग्यांक हे जमातीक धाडात दाबोली तशेंच हांगासर चिकाली इगोर्जेन सांजेर 4 वाजता वेदी सेवकाची जमात जाता. जायत्यो वस्तू तांकां शिकपाक मेळटा आनी वेदीची सेवा करपाक मेळटा. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मीस आयताराचे तशेंच दाबोली कोपेलान 6:30 वाजता आयताराचे मीस. खेरीत मिसां ह्या सुमानान 23 तारखेर सकाळीं 7 वाजता क्रिस्तिना बार्बोजा हिच्या उगडासाक 1ल्या वर्साचे मीस आनी ॲलिस डिकुन्या हेच्या उगडासाक 3ऱ्या वर्साचे मीस. समुदायाच्यो जमाती 17वेर आयच्या दिसाक मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी कानू डिसुजा हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस आल्वारो आनी आविता कोस्ता हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 19वेर सांत आन समुदाय माटवे जुजे मारिया आल्फोन्सो हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. 20 तारखेर फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर हांची जमात जातली सांजेर 4 वाजता इगोर्जेन. भाव भयणीनो, पावस काबार जावपाक येता. सेप्टेंबराच्या म्हयन्याक आतां आमी अद्याक पावल्या. काबार जाता म्हयनो, पावसूय सोंपतलो. आमचे सिमितेरीन आनी सिमितेरी भायर तशेंच तुमच्या घरा भायरूय जायतीं कडेन झाडां वाडलेलीं आसात, वायल्ड आसात तीं. आनीक हे आमचे फोंड जे आसात आमी फकत म्हयन्याच्या मिसाक, वर्साच्या मिसाक, 3ऱ्या वर्साच्या मिसाक येवन जालीं. आनीक मागीर 2 तारखेर नोव्हेंबराचे वा 1 तारखेर नोव्हेंबराचे येवन निवळ करतले. इतलेंच केल्यार म्हाका दिसना पुरो जाता म्हण. येवन तुमचे घरच्यांचे फोंड आसात केन्नाय तरी विजीट करात आनी थंयसर तुमचे फोंड जे आसा ते बरे भाशेन दवरूंक बो करून झाडां जाल्यात जाल्यार आनी कितेंय जालां जाल्यार मातशें नदर दवरात. आमचे खेरीत दिनवास मिस्टर रोजारियो डिकोस्टा हाका आपणाचेच खुशेन येवन सिमतेरीन हे सगळे फोंड बरे भाशेन निवळ करपाक ताणें ही हो इनिशिएटीव घेतलो देखून आमचे ताका दिनवास. तुमी जण एकल्यांनी तुमचे फोंड, तुमच्या घरच्यांचे फोंड जे आसात ते येवन मातशे पळोवचे सारके. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7. Jesus,